आमदार विरेश बोरकर हांणी वादग्रस्त कलम 39A विशीं राज्य सरकाराचेर टिका केली आणि ताका लागून पर्यावरणाक गंभीर धोको निर्माण जाता अशी शिटकावणी दिल्या। ह्या तरतुदी खाला अनिर्बद्ध जमनीचे रूपांतरण केल्यार गोयचो पर्यावरणीय समतोल इबडोवंक शकता असो आरोप करून तो पुरायपणान रद्द करचो असो उलो तांणी मारलो। बोरकर हांणी पारदर्शकतायेचेरूय हुस्को उक्तायलो आणि टीसीपी मंत्र्यान मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हाका 39A च्या महत्वाच्या गजाली विशीं पुरायपणान म्हायती दिवंक ना असो दावो केलो। मुख्यमंत्र्यान आपल्या साखळे मतदारसंघात ही तरतूद फाटी घेतल्या जाल्यार हेर कडेन ही चालू आसा अशी खबर आयिल्ल्यान ही टिका जाल्या। ह्या विशयाक लागून राज्यात उदरगत विरुद्ध पर्यावरण राखण ह्या विशयाचेर व्यापक चर्चा सुरू आसा। तुम्ही पळयला आसतलो 39A चो विरोध जो आसा तो सगळीत ह्या विधानसभेन आनी विधानसभेच्या भायर आमी केल्लो आनी आयज जेन्ना पत्रकारान मुखेलमंत्र्याक प्रश्न विचारलो की 39A च्या अंडर जी साके हांगा जमीन 80,926 स्क्वेअर मिटरची जमीन आसा ती लँड यूज चेंज जाल्ली आसा आनी थंय थोडे पैकी कामूय चालू केल्लें आसा। सो हेजेर बाबतींत कितें आसा? सो मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिलो की ती व्हॅली म्हणून आनी थंय आपण मिनिस्टरा कडेन उलयला की ती जावपाक दिवपाची ना, ताका जे हें आसा तें प्रोविजनल ते स्टॉप करचें, हॉल्ट करचें। आतां हितून इतलेंच कळटा की आयज जो मुखेलमंत्री स्वताच्या मतदारसंघात जेन्ना येता तेन्ना आपणाचेर स्टॉप करता तशें आख्खे गोंयभरांत कितलेशे 39A च्या अंडर अशेंच व्हॅली आसूं, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसूं, ऑर्चर्ड लँड आसूं, फॉरेस्ट एरिया आसूं, पॅडी फील्ड आसूं, सो अशे सगळे एरिया ज्यो आसा ते लँड यूज चेंजा अंडर घातलेले आसा। हें जें आयज तेणेन मुखेलमंत्र्यान सांगलें तशें बाकीच्याय मतदारसंघाच्या आमदारांनी मुखेलमंत्र्याक सांगपाक जाय आनी ह्या आमदारांनी डिसिजन घेवपाक जाय की आपल्या आपल्या मतदारसंघात आमी हे 39A हाडची ना आनी ही 39A आसा ती स्क्रॅप करची। असेंब्ली सेशनान तुम्ही पळयला आसतलें, असेंब्ली सेशनान हे जे आमदार आसले, जे मेन म्हटल्यार रुलिंगातले आमदार आसले, ते कोण उलोवपाकूच रेडी नासले, ते ओग्गी रावले 39A विशय पासून तेंच्यांनी काडूंक ना। सो हितून इतलें कळटा की आयज लोकांनी ह्या आमदारांचेर प्रेशर घालपाक जाय। जेन्ना समज मुखेलमंत्री गोंयचो एक स्टेटमेंट करता की 39A जितली लँड यूज चेंज आपणाच्या मतदारसंघात जाल्ले आसा ते आपण हॉल्टार धरतलो म्हणून। सो हितून क्लियर कट कळटा की हो जो 39A आसा तेतून गोंय काबार जातलें आनी गोंयकार सोंपतले। आयज आमचें पर्यावरण जें आसा तें काबार नश्ट जातलें। सो परत एकदा मुखेलमंत्र्यान जो स्टेटमेंट केल्लो आसा आनी मिनिस्टराक सांगता, आतां हितून इतलें कळटा की मुखेलमंत्र्याक पासून मिनिस्टर कॉन्फिडन्सान घेयना आनी आपणाक जाय तशी मनमानी करता, तो बोर्ड जो आसा तो बोर्ड आपणाक जाय तशी मनमानी करता। हे आमचो डिमांड क्लियर आसा की 39A जो आसा तो क्लियर स्क्रॅप करचो आनी जे आमदार खूब थोडे आमदार म्हणटाले 39A जाय, डेव्हलपमेंट करपाक जाय। आयज त्या आमदाराक हांव नांव घेवन सांगपाक सोदता, राजेश फळदेसाय मदीं तो म्हणटालो की डेव्हलपमेंट करपाक 39A जाय म्हणून। तेणे मुखेलमंत्र्याक सांगपाचें, कित्याक मुखेलमंत्र्यान स्टेटमेंट केलो, कित्याक आमी जेन्ना विरोधक म्हणून उलयताले आनी विरोधक म्हणून आमच्या मतदारसंघात 39A नाका म्हणून सांगले, गोंयभरांत 39A नाका म्हणून सांगले, तेन्ना आमच्यो खुबश्यो टिका हेंच्यांनी केल्यो। पण जे आयज हे आमदार उलयताले, निलेश काब्रालूय उलयलो, अशे जे आमदार उलयताले तेंच्यांनी मुखेलमंत्र्याक आतां विचारपाचें, जी तुज्या मतदारसंघाची तुवें हें केल्ली आसा, आतां ते राजेश फळदेसायच्या मतदारसंघात ओल्ड गोवा कितलेशे लँड यूज चेंज जाल्ल्यो आसा, 10 लाख स्क्वेअर मिटर सुमार लँड यूज चेंज घातलेल्यो आसा। सो हें जेन्ना जाता तेन्ना आमी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की ह्या सध्या सरकाराच्या हातीन आसा, मुखेलमंत्र्याच्या हातीन आसा, मिनिस्टराच्या हातीन आसा, ते करूंक शकता, हे स्टॉप करूंक शकता, हे भायर मारपाक शकता। मात ते आपणाक जाय जावं कितें तरी तांकां जे बिल्डर लॉबी येयल्ली आसा, हे बिल्डर माफिया येयल्ली आसा, हेंच्या प्रेशराच्या अंतर्गत येवन आयज ह्या नाका आसलेल्यो घडणुके करता आनी गोंय हें लुटपाक पडलेलें आसा, गोंय काबार करपाक उठलेलें आसा। गिरीश बाबा, हांवें तुका विचारता, हातूंत कितें आमदाराचो हात आसूं शकता? कारण खंयचे पार्टीचो धर तूं, ह्या ऑपोजिशन पार्टीचो धर नाजाल्यार ह्या पार्टीचो, ताका लागून खंय तरी फाटी उरता अशें तुका पळय कशें आसा, थोड्या आमदारांचे वस्टेड इंट्रस्ट हितून दिसता, कित्याक आपापणाचे थोडे प्रपोजल्स थोड्यांनी घातलेले आसा, थोडे कितें आसा ते प्रपोजल्स घातले आनी ते ओपोजूय उलयना, कित्याक आमदारांनी ओपोज उलोवंक जाय, तांकां खंयच्यान वस्टेड इंट्रस्ट कितें आसा हें त्या आमदारांक खबर आसतलें। पण एक सांगपाक सोदता, आमदारांची रिस्पॉन्सिबिलिटी आसली विधानसभेन, जेन्ना आमी विधानसभेन हांवें एक बील घातलेलें टीसीपीचे, जितून 39A स्क्रॅप जावचे, परत शॉर्ट डिस्कशनाचे घातलेले, तेंय तेंच्यांनी घेवंक ना। सो कोणानूच तेको त्या रितीन दिवपाक जाल्लो त्या रितीन तेंच्यांनी दिवंक ना। सो हे 39A अजून पर्यंत चालू आसा, न्यू आयज पळयता तुमी प्रपोजल्स येता, न्यू नोटिफिकेशन्स येता, सो ही बंद जावपाक जाय। आयज जेन्ना सीएमाच्या मतदारसंघात
जे येयले तेका दुखले ते, कित्याक फाल्यां तेजे मतदार जे आसा ते हर्ट जातले. सिमिलर वे आपापल्या मतदारसंघाचे आपापल्यान चिंतपाक जाय, ह्या आमदारांनी चिंतपाक जाय. आमदार समज चिंतना जाल्यार हितून इतलेंच कळटा की हे आमदार लोकां कडेन ना, ह्या व्हडल्या बिल्डर लॉबी जावं कोण न्यू कन्स्ट्रक्शन करता आपणाचें कितें सादपाक सोदता तेंच्या वांगडा आसा. वेरेज दुसरें म्हटल्यार जेन्ना DCP प्रोटेक्शन बोललो तेन्ना तो पेन्झील PI तेन्ना ट्रान्सफर केलो, आतां परत तो ड्युटी तेणें हांगा, सो तेजेर हो टेक आसा तुजो? पळय कशें आसा, हो सरकार जो आसा तो गुंडाराज सरकार जाल्लो आसा. कित्याक सरकारान ज्या रितीन जे अशें एक्शन घेता विथआउट जो परमिशन जो ऑर्डर नासतना एक्शन घेता, आमी तेजे अगेन्स्ट सांगलेलें की तेंचेर एक कारवाय जावपाक जाय. आमी कितलेशे लोकांनी सांगलेले, बाकीच्या आमदारांनी सांगलेले, ऑपोजिशनल आमदारांनी तेंचेर सांगलें की हे एक्शन जावपाक जाय म्हणून. पण हें जावना, तेका फक्त ट्रान्सफर केलो, तेका सस्पेंडूय करूं ना. आनी आतां ट्रान्सफर करून फुडें दोळ्यान पानां लावपाची खबरी ह्या सरकारान केली, मुखेलमंत्र्यान केली, आनी तेका परत हाडून थंयच दवरिल्लो. आतां परत तेका तेच पोझिशन दिल्लें आसा. आमच्या सायडीच्यान लिगल कितें करपाचें आसा तें आमी लिगल केल्लें आसा, कित्याक आमचेरूय पुलीस कंप्लेन घातलेली आसा, तेंच्यांनी FIR फायल केल्ली आसा. आमचे जितले जे लोक आसले, गांवचे लोक आसले, लोकांचेरूय FIR फायल केल्ली आसा, आनी त्याच पुलीस ऑफिसरान ती केल्ली आसा. आमचे लिगल हितून आमी फायल केल्या, पूण लोकांनी आयज गोंयकारांनी चिंतपाक जाय की जेन्ना अशें घडटा तितून हो सरकार जो कितलो इन्वॉल्व आसा, जो सरकारान हांकां डिप्लॉय केल्ले आसा, जे कोण सारके कायद्याचो पालन करिना, कोणाच्या ऑर्डरीचेर काम करता, मात तांकां रिटर्न कंप्लेन जावं रिटर्न जे ऑर्डर आसा ती ऑर्डर नासतना काम करता. अजून पर्यंत तेजें क्लेरिफिकेशन सरकारान CMानूय दिवंक ना, जावं तेंचे डिपार्टमेंट ऑफिशियल जे आसा DGP आसूं SP आसूं, कोणानूच तें क्लेरिफिकेशन दिवंक ना. सो हेजो आमी लिगल टर्म्सान आमी ऑलरेडी फायल केल्ले आसा, आमी SPCनूय हांवें फायल केल्ली आसा. सो तेजेर कितें निकाल येता तोय आमी पळोवया. अशेंच तो PI न्हू, आनी अशें आयकूंक येयलां की फिशरी डिपार्टमेंटान तिका पासून ट्रान्सफर केली, सो परत तिका खंय तरी हें केल्या. पण कितें एवरी टायम अशें जाल्लो आसा, हो सरकार जो आसा ब्युरोक्रसी चलयता, सरकार आसा, डिपार्टमेंट आसा, हे आयज मिनिस्टराच्या थ्रूच चलता, CMच्या थ्रूच चलता. आनी जेन्ना हांकां परत हाडटा हितून इतलेंच कळटा तेंचें सेटलमेंट जालें, त्या टायमार लोकांक दाखोवपाक लागून तेंच्यांनी केलें. जावं जो आमचो आरपारा येदोळ्ळो फायर जालो, आयज थंय लोक सुट्टले, सुशेगाद आसतले, मागीर कोणाक कितें पडलां. सो ही गत जाल्ली आसा. पूण आयज आमी लोकांनी गोंयकारांनी चिंतपाक जाय, हो सरकार ज्या तरेन आयज गोंयकारांक काबार करपाक उठलेलो आसा, त्या तरेन समज हें चालूच उरलें जाल्यार फुडली पिळगेक आमकां गोंय हें उरपाचें ना, गोंय नश्ट जातलें आनी गोंयकार हो सोंपतलो. पूण हातून खंय तरी लोकांक एक भयान कशें उरलेलें कशें आमकां दिसता. आतां तुमगे MLA आसून वयल्यान तुमकां इतले सगळे हें करूं शकता, तो सामान्य लोक कितें MLAकूय आतां ब्युरोक्रेट्सांकूय ते हें करता, आपल्याक जाय तेन्ना सोडटा, आपल्याक जाय तेन्ना हाडटात. सो सामान्य मनशाक काय हय, डेफिनेटली आयज कितल्योश्यो कंप्लेन्स आमी लोक फायल करता, त्यो कंप्लेन्स एक एकदां घेयना. खूब जाण कंप्लेन करून वयल्या हेजेर वयता, DYSPक वयता, SPक वयता, DGPक वयता, मागीर तांकां वयर कोर्टान वयचें पडटा. सो हें सगळें प्रोसिजर जो आसा आयज हो एडमिनिस्ट्रेशन कॉलेप्स जाल्लो आसा, लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन टोटल कॉलेप्स जाल्ली आसा. आनी तेकाच लागून हो BJP सरकार जो आसा, ह्या BJP सरकाराक घरा बसपाची आयज रिस्पॉन्सिबिलिटी गोंयकारांचेर येयल्ली आसा आनी गोंयकारांनी घेवपाक जाय. आमी आयज ही रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयना जाल्यार फुडले पासून तशेंच जातलें. आयज तुमी पळयात गोंयांत कितें घडटा तें. आयज दीस रात मर्डर जाता, रेप जाता, चोरयो जाता, डकेती जाता. तुका कॉन्स्टंट कितें ना कितें क्रायम एक्टिविटीज आसात. सो ही कंट्रोल करपाची जबाबदारी सरकाराची आसता, होम डिपार्टमेंटाची आसता. पण ती आयज त्या डिपार्टमेंट पालन करपाक लागून फेल जाला. आनी तेकाच लागून आयज तुमी पळयता की हेका ज्या तरेन PI तेंच्यांनी परत हेका रोगडोच केलो, तेका परत एसेंब्ली पर्यंत रावले, ते एसेंब्ली जातात तेंचे तेका परत हाडून त्याच ऑफिसांत दवरलो. सो तांकां अशें दिसता की लोकांक पडलेले ना, तितल्या पुरती लोक बोवाळ मारतले मागीर थंड रावतले. पण आयज लोकांक निश्चय करपाक जाय ह्या सरकाराक कशें जाग्यार बसोवपाक. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.